Beloved brothers and sisters, on the day of Venerable Agnello, our theme is Venerable Agnello inspires us to be pilgrims of hope. At the beginning of this Jubilee year, our late Holy Father, Pope Francis, encouraged the Holy Church to journey with hope. Hope does not disappoint. These words of St. Paul to the Romans are a motto to hold and live by. On life's journey, when we encounter trials, we often get desperate and live as if without hope. But those who trust in the Lord live with hope and can move forward through trials patiently. Hope gives the courage to forge ahead in life. Venerable Agnello, a man of hope, fixed his gaze on the kingdom of heaven and walked the path of sainthood. Inspired by his example, we pray for the grace to journey through life with hope. As we participate in this celebration, we sincerely pray that the Holy Church may in the near future officially proclaim Venerable Agnello a saint. प्रीतीच्या भयणी भावानो, मान्यवत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा 98th डेथ एनिव्हर्सरी आमचो विषय आसा जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मान्यवत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलोलो. बरवसो आमकां फोटोयना. ही बागेवन पावलुची रोमकाराक बरयलोली चिठीन मेळटली उतरां नियाळूंक आनी जिवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. जिविताची यात्रा चलतना ओडचोण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बरवसो नासलोली पोरी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती बरवशान जियेतात आनी कोस्टा ओडचोण्यांक खालचीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फोटोयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून सोर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बाग्योंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताची देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रिएक देवाची मोजत मागुया. पवित्र सोबेन मान्यवत आग्नेलाचे बागीवतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत मन परगटूंक आमी कोतकोत्यान मागुया.
ह्या मिसाची इतेसावा एल्डन फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता वेनेसा डिसिल्वा मारगांव. सेबी मास्कारेनासाक आनी फामिलीच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागता वेरा गोन्साल्वीस उसगांव. फामिलीक बरी भलायकी जाणवाय आनी आपले दुवेक शिकपांत येस फावो जावंक मागता आंतोनियो फेर्नांडीस मेर्सेस. बरी भलायकी मागता डॉमिनिको दितोसा एंडेंजिला फालाव बेतालबाती. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फिलोमिना फेर्नांडीस चांदोर. फामिलीक बरी भलायकी मागता मारिया कोरिया वास्को. लिड्जी अकिला फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आंतोनियो फेर्नांडीस कुर्तोरी. दिनवासणेचे मीस भेटयता एरिन डाकोस्टा ओल्ड गोवा. बरी भलायकी मागता एंथनी डिसोजा कलंगूट. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता ऑक्टाविया रॉड्रिगीज मापसा. देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता विल्मा आनी पीटर सिक्वेरा चंदगड. भुरग्याचे देणे पासत देवाक दिनवासता निकिता सिक्वेरा चंदगड.
सगळीं उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. आमच्या बापा स्वर्गावयल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या, एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. तुका वंदन होमान करून, तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. तुझे उतर आशून आयकून, जिवीत आमचें सारकें बदलून. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. आमचे जिवीत तुका भेटून, सगळ्या मनशांक सोडून जोडच्या. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजांत, तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दबाजीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मानिवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सभेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलेलो. बरवसो आमकां फटयना ही बागीवंत पावलुची रोमकारांक बरयलोली चिटींत मेळटलीं उतरां नियाळूंक आनी जियेवूंक ताणें पवित्र सभेक फॉर्मायिल्लें. क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे बरवसो म्हणल्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्ती पावयतलोच म्हूण थिरायेन सोत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जातांव आनी बरवसो नासलेले परी जियेतांव. पूण जीं सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बरवशान जियेतात आनी कोश्टां अडचण्याक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मानिवंत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून स्वर्गीच्या राजाचेर नदर थिरावून बागीवंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रियेक देवाची मजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मानिवंत आग्नेलाचें बागीवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया. ही सुरवातीची उतरां आमच्या मनांत सांबाळून घडोवन जायते फावटी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवंक थोड्योश्यो घडयो ओगीच रावुया. आमच्या जिविताचेर एक फिरती नदर मारुया. खंयसर चुकल्या तें ओळखून घेवया.
आनी दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मना चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यवंती सदांच आंकवान मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची चाकरी घेवची म्हूण न्हय पूण तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुझे पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन.
पागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयण्यांनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडल्या देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसा ते कृपेचे बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वणभोग आमकां मेळटले म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मोदें आमी मुरगोडटा, कित्याक दुमाळ्यांतान सोंसणीकाय उपजता. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणी वरवीं बोरवोसो उपोण जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें: ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सगळीं म्हणुया: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हजो खडप, तूं एकलोच म्हजो तारूक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका थीर गोट कोताय. जबाब: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या आत्म्याक. तो एकलोच म्हजो सदांच बोरवासो आनी विस्वास. जबाब: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. देवाच्या हातान आसा म्हाका मान आनी तारून. तो एकलोच म्हजो खडूप. देवाक हांव शेरोना येता. जबाब: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. ताचेरूच विस्वास दवरून सदांच राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजान. जबाब: तुज्या भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्याक. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui sorvesporak. Zui sorvesporak, zui zui. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलेल्यांक तुमचे खातीर तयार केले राज तुमचे दायज करून घेयात. Zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui zui. Zui sorvesporak, zui sorvesporak. Zui sorvesporak, zui zui. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुमचे काळीज उचामोड जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय विस्वास दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशेंूय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूय आसा हांव थंय तुमी आसतल्यात.
आनी जुंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणोन. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय ते आमी नकळो, तोर वाट कशी जाणा जातली हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक सादी गोडणी, पूण ह्या गोडण्यांतल्यान आमच्यांनी जायतें शिकूंक जाता. एक तरणाटें चेडूं, ताणें ग्रॅज्युएशन केलें, B.Ed केली आनी ते उपरांत ताणें मास्टर्स केलें. जे जाग्यांचेर इंटरव्यू येतालेत, जावं हाय सेकंडरी, जावं इस्कॉलांत, जावं कॉलेजींत पर्यंत, ते हे इंटरव्यू आन्सर करताले, पूण खंयसरूच ताका बरें काम मेळनासलें. घरा लागीं ताची आवय बेजार जाताली आनी तिका ते चेडवाक कितेंय उतरांनी पाचारताली. इतलें शिकोवप दिवन कसलो फायदो, इतले देस्पेस करून कसलो फायदो, कित्याक पणजे दिसपटी वचून B.Ed करूंक जायतो देस्पेस जातालो. गोवा युनिवर्सिटींत वचूंक तांची फी हारीक करूंक जायते पयशे लागताले. आनी हे चेडूं बेजार जालें आनी एका दिसाक अशें चिंतूंक पर्यंत लागलें, हांव एक पेज म्हज्या फॅमिलीक, आय एम अ बर्डन फॉर माय फॅमिली, सो आय वील एंड माय लायफ. हांव म्हजो जीव सोंपयतली. अशें ताच्या मनांत कितें फिरतालें. अकस्मात फोन केलो, मेळूंक आयलें आनी ह्या आपल्या जिविताची स्टोरी ताणें सांगली. हांवूय मातशें चिंतूंक पडलो, मामी ताका कित्याक त्रास करता. तांचे एकलें चेडूं ताणें शिकोवंक जाय आसलें, पूण उपरांत हांवें ताका सांगलें, कांय भियेनाका, वच आनी सांती साक्रामेंता मुखार बस आनी चुकोय नासतना दिसपट्टी मिसाचे भेटेंत वांटो घे. आनी हो भरवोसो घेवन ते गेले आनी 1 म्हयन्यान नव्यान म्हाका मेळूंक आयलें आनी सगळेंच खुशाल, सगळेंच मुरगोडटालें. आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें, फादर, हांव जेजूच्या पांयां सरशीं गेले उपरांत म्हज्या जिवितांत जें हांव सांडलेलें कशें दिसतालें ती म्हाका वाट मेवली. म्हजो बरवसो जायतो वाडलो, बरवसो जेजूचेर वाडलो. तो म्हाका फटोवचो ना, तो म्हाका सांडचो ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पादाग्नेर ल्हानूसतान आसतना आपल्या गांवांत अंजुना भुरग्यांक जायतो बरवसो दितालो, पूण गोडेक तो नोको आसलो. भुरगीं नोको आसलीं, ते चालीक बरवसो म्हणटात म्हूण. जेन्ना तो म्हापसा सिमनारींत वेतालो अंजुनातान, भुरग्यांक उर्बा दितालो, बेजार जाल्ल्या सिमनारिस्तांक गोठाय दितालो. आनी हे तरेन सांडोल्यांक तो बरवसो दितालो. जेन्ना तो कुमटा गेलो, सादालो त्या काळांतलो, इस्कॉलां बांदलीं, इस्कॉलां सुरू केलीं,
आपले पयशे पुऱ्यान मोडलेत आनी ह्या लोकांक ताणें आपल्या चालींतल्यान आपल्या सरमोवांतल्यान दुखवलेल्यांक सोडलेल्यांक बोरवोशाचो एक फुलेर कसो जालो. जेन्ना तो गोंय आयलो, शिरोडा रावतालो, सावड्डे इगोर्जेन तो भेट करतालो, थंयसर तो मीस करूंक दुसरे जबाबदारी घेवन ताच्या हातांत घातलेली. एका दिसाक एक फामील ताका मेळूंक आयली. तांच्या चेडवाचे काजार आसलेले आनी तांचे लागीं कांयच पयशे नात आनी पाद आग्नेला लागीं तांणी आदार मागलो आनी ताणें तांकां आदार दिलो आनी तो तांचो इतलो बोरवोसो वाडलो, मोरो पुर्यान ती ताका दिनवाशी रावली. रायतूचे सिमनारीन तो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो. जे भुरगे ताचे सोरशी वेतालेत, आपल्या काळजांत पेज घेवन, आपल्या काळजांत प्रश्न घेवन, आपल्या काळजा मनाचे सगळे चिंतना घेवन तो तांकां आपल्या साद्या मोवाळ भावार्थी उतरांनी तांचो भावार्थ वाडयतालो. आदाग्नेल आमकां बोरवोशाचो फुलेर जालो. हो बोरवोसो ताणें सगल्यांक परगटलो. कित्याक जो बोरवोसो ताका मेळ्ळलो बावतिजमा वरवीं, जो बोरवोसो तो आपल्या जिवितांत जियेतालो, तोच बोरवोसो ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू म्हणटा तुमचें काळीज उचामोड जावं नाये, हांव तुमकां सर्गीच्या राज्यान सुवात तयार करूंक वेता. हांव वाट सोत आनी जिवी. भाग्योन पावलू रोमकारांक तेंच सांगता. आमचे मोद्यान जेजू मोद्यान सोयरीगूत आहा. आमचो बोरवोसो आमी सोडूंक जायना, कित्याक बोरवोसो आमकां फटयना. बोरवोसो तीरपणान बोल्लोलो गूण. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना प्रश्न येता, सांडलेली कशी दिसता, बेजार येता, आमचो बोरवोसो आमी कसो वाडयतले, हांव कसो सांडटले, हांव सादे उपाय ते. तो फादर ओल्ड फॅशन अशें म्हणचें न्हय. मिसाचे भेटेन तूं वांटो घे. केदेंय तुजे व्हडले प्रश्न जावं, थंयसर तुका गोठाय मेवतली, जिवी गोठाय मेळटली. काल्लो आकुतूस हो भुरगो स्थान 2 म्हयने आदीं सांत म्हूण परगटलेलो, ताणें उळंबवलेलें. तो म्हणटालो युकरिस्ट इज लिवींग जिजस. मिसाची भेट जिवो जेजू. जाल्यार म्हाका आनी तुका तो गोठाय दिवचो ना. उचामोडा येता तेन्ना आमचो बोरवोसो वाडोवचो ना. दुबाविरेत वाडयतलो. बाबार्थान फावो ते तयारीन मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतले, हांव जिव्या जेजूक अणभवून आमचो भावार्थ वाडटलो. आमचो बोरवोसो मजबूत जातलो. घरांत एक बरे भाशेन तेच करो. प्रश्नांक संपलोलो गोराबो बोरवोशान वाडटलो. घरांत एक शुभ वर्तमान वाचो. थंयसर आसलेले लायण्यो दाखले आमकां बोरवोशान जिवंक, तोडमोडलेल्या जिविताक बोरवोसो दिवंक आमकां गोठाय आनी वाट मेवतली. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक मुळावी दोतोर शिकयता घरांत, तांचो बोरवोसो वाडटलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असली वाट आमी तांकल्यान
आमी बरवशान जिवंक पावतल्यो. आमच्या सांतांनी कितें केलें, एकामेकाचें जिवीत वाचलें. आमच्या गोराबेनी भुरग्यांक लागीं दवरून आमी तांचें जिवीत वाचोवया. तांचें जिवीत सगळेंच फुलांनी भरलेलें जावंक ना. तांच्या जिवितांत जायते आडकोडी आयल्यो, पूण बरोवशान जियेले. वेळ आहा अशें दिसता की वेळ ना, पूण ह्यो जायत्यो वस्तू जावं दिसपटी करून जातात वो आमच्या भुरग्यांच्यो हॉलिडे आहात तेन्ना आमी करूंक जातात. आनी तुमी पळयतली तुमचो गोराबो बरवशाचो गोराबो जातलो. उबी रावया. आमची मागणी थोडेच आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत येतले आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बरवाशान करूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देसा देसा मोदें उपरासतले प्रोश्ट संवाद करून सुटावे करूंक, झुजां मोळां सोंपूंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फांकूंक फावो ते उपाय ताणें घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सभेन ताचें भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशेंच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोराब्यांचेर देवान आपली उपोट बेसांवां ओतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तां आनी आमा समेस्तां पासत मागुया. जिविताचे यात्रेंत जेजून बासायलोल्या सर्गींच्या जिविताची आशा धरून आमी बरवाशाल पावल मारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. बोस सोर्गींच्या बापा, तुजे मुखार कांय आमची मागणी घातल्यान पाद आग्नेला भाशेन आमी बरवशाची मनशां जावंक आमकां तुजे कृपेन बोर.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Moje हाथ के मोजे पाय के स्वीकार कोरा का कोशे तुझो मोय और कुकुरो शुको मोय सोप्यां दिवो तुकाच tapas or moje म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागे पोळी सुवेच्या रवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेचे वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोड म्हणयाऱ्यांक कालतेपुणी दुसऱ्यां पासत मिनोतीन वावरूंक आनी भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या मागण्यान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी अतलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कुरपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र,
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूडी आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुया जेजू आमी ओवलो खाता आनी एकाचितले पियेता. भितरे पोटी ओ वैभवानेचो आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूडी आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनीक लिओ 14वो आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनीक सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची गाकूत करूं. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यान समेस्तांक तुजे पुजरीत मुगामूल पळोवंक फावो करूं. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिच्या पोती भाग्योन झुजे आनी धर्मदुतां आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगातात त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले आमच्या बापाचे प्रार्थन बरी भाशेन आमच्या हात जोडून भावार्थान भेटोवया. म्हणून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळये पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. सोगटी एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे संसाराचे अपघातले आमची काकूत गो, आमची काकूत गो. देवाचे संसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपोणी आसात ती आमी जोडेकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे काळ सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत तांचोगली तुका भोग दिता आमचे मोदेर हांव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल कोर सोंतो सांसोगली तुका बाकांता आमचे मोदेर हांव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा तुजी खुर्ची तुजे रोग पिवून तुजी मन भरून आमी एक जाता आमचे मोदेर हांव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदेर कोरेचांका तुया वासा
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वासुया. आमचे जिवीत ताचेरूच बावाट धरून बोरवशान जिवंक ताचीच कृपा एक घडीभर ओगीच रावन मागुया. प्रार्थुया. मोगाड बापा, सोर्गींच्या काणांत आनी पियोणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सोर मुणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमान दिवं आनी सोमेस मनशांक तुजी सोडवण पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार ह्या मानवत आग्नेलाच्या जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर उपोट पेडसावां घालची म्हूण आमची कालती मागणी. आयज केले भाशेन आमी दिन वाचता आयची मिसाची भेट भेटयलोल्या फादर लिगोरिनाक म्हजो घोट इश्ट म्हणून हांव कित्याक आमी सुपुल्ले आसतना आमच्या वेळ्ळेचे गांवांत पातकूर कसो वावुरलो ताच्या मार्गदर्शनान आमी वाडले आनी हांव जायते फावटी म्हणटा बापूय कसो तो आमचो. फादर थँक्यू सो मच. आयच्या दिसाक येवन मिसाची भेट तुमी आमचे पासत भेटयली आनी तुज्या मार्गदर्शनांतल्यान आमी सदांच फुडें वेता. तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा फादर क्लायव नावेलीचो पातकूर, फादर फ्रांसिस्क पोंडाचो पादविगार, फादर सायमन नागवाचो पादविगार आनी फादर मारियो फादोर्तेचो पादविगार. तुमी आयज ह्या पिलार येवन मानवत आग्नेला पासत मागले आमचे पासत मागले. तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर तुमच्या वावराचेर उपोट बेळसावां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. थँक्यू फादर्स. थँक्यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. कांय कळून इश्टानो आयज आमकां सगल्यांक व्हडा संतोशाचो दीस. ह्या दिसाक गोंयच्या आस्कार्य सुपूत मानवत आग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 98 वर्सां उरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानांच्या मिसांत वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचलो. मानवत आग्नेलाचे मजतीन एक तरी सैमावरती मिलाग्र घडोवन मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी. ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यतिथीचो दीस. तुमकां सगल्यांक हांव आमच्या संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस आमी आवंडेता. मानवत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवची. जायते सैमावरती अजापां जातात. ताचे वैजकी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करता ताचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत तुमी येवची. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत तुमी घेवची. आमचे भुरगे जे पाद्री जावंक सोदतात तांचे शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें. तशेंच आमचे फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत मेवची. मोगाडिश्टनो वावराड्याचो इश्ट हें सातोडें दर ब्रेस्ताराच्या दिसाक पिलार संस्था तें उजवाडायता. तुमच्या सबस्क्रिप्शनाच्या आदारान
हें कोंकणी पत्र तुमच्या घरांनी पावता. तशेंच फादर आग्नेलो स्कॉल आमी मागता तुमचे थंय हे दोनूय सबस्क्रायब करून तुमी आमकां आदार दितले म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पिलाचो कोविंत हें पुस्तक आमच्या पिलाचो आनी इगोर्जेचो इतिहास आमकां दिता. तशेंच मानियोद आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत मेळटात. ती तुमी घेवची म्हूण आमची मागणी. तशेंच पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू म्युजियमाच्या कवेंताच्या म्युजियमांत एक रुमांत तयार केल्ल्यो आसात. मागता त्यो तुमी दैनीक मनान आनी तुमी त्यो अणभवच्यो. आमच्या व्हडले सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी जावं भारतांत वो परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवड केल्या. मागता तुमी थंय वचून तें अणभवचें. आयज सांजचे परबेच्या सुमयार 8 वरांचेर फादर आग्नेल स्कुलाच्या आंगणांत बोरवोसो आमकां फटयना हो फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. मोगाळ इश्टांनो, तुमी जायत्या जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कोर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्टांक वा आमच्या अनाथ भुरग्यांक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानियोद आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची कालती मागणी. मोगाळ इश्टांनो, ह्या पवित्र जाग्यार येवन ओ मानियोद आग्नेलाचें नांव घेवन ओ मानियोद आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान फिरोवन जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सुनीता ग्रेशियस आमचे मदें आसात ती. आयज सुनीता ग्रेशियस अशें सांगूंक सोदता मुंगोलतान गेल्या वर्साक म्हज्या देराक मिस्टर नार्सियो फिगरेदो ओपन हार्ट सर्जरी करपाक GMCन एडमीट केल्लें. पूण डेट मेळना जावन 20 दीस सुमार थंयसरूच आमी आसलीं. आनी 15 नोव्हेंबराचे 2024 वर्साक मानियोद आग्नेलाच्या नोवेनांक आयलीं. आनी म्हज्या देराक जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करपाक डेट फिक्स कर आनी ताचें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक भावार्थान आमी मागलें. अजाप म्हणल्यार दोतोरान 20 नोव्हेंबराचे 2024 वर्साक मानियोद आग्नेलाच्या दिसाक 10 वरांचेर ऑपरेशन फिक्स केलें. आमी मानियोद आग्नेला लागीं मागोवत आसलीं. ताचें ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी आतां तो भलायकेन बरो आसा. मानियोद आग्नेलाक आमी निनवासताव आनी बेगीनूच ताचो मान मेळोवंक आमी मागताव. सुनीता ग्रेशियस मुंगोलतान हांगा आसात ती. सुनीता ग्रेशियस मुंगोलतान ही आमची भयण. ताचो गोवायकी ती दिता. काळजांतान देवाक दिनवासुया. मोगाळ इश्टांनो, असली वीज मिता मानियोद आग्नेलाचे वरवीं देवाची जायतीं जाणां अणभवतात. आनी हाकाच लागून आयज आमी जेन्ना हे पवित्र जाग्यार आसतना आमची मागणी, आमची इतेसावां, आमची दुयेंसां सगलीं भावार्थान देवाच्या हातान घालुया. मानियोद आग्नेलाक आमी उलो मारुया. इतल्या लोकांक तो पावलो जाल्यार आमकांय पाव म्हणून मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टांनो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. तांचे पासत मागुया. एक सुपुल्लो भुरगो 1 वर्साचो जाकारेस म्हणलेलो. एक 8वे स्तोरीची पिडेन तो आसा. आनी दोतोरान 3 वर्सां दिल्लीं आसात ताका ताच्या जिविताची. ताचे पासत मागुया. कित्याक हो भुरगो आपल्या आवय बापायचो 3 मिसकॅरेजी उपरांत जल्मल्लो. 11 वर्सांनी तो जल्मल्लो. आवय बापायक 3 मिसकॅरेज जाल्ल्यो आनी 11 वर्सांनी हो भुरगो जाकारेस जल्मल्लो. आज 1 वर्साची पिरायेर एक 8वी स्तोरीची पिडा तो सोंसता. ताचे पासत मागुया. इश्टांनो, ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानियोद आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर आमी सगलीं उबी रावया आनी हे वेळार केरीत भाशेन ताका सांताचो मान मेळचे खातीर आमी मागुया. सगलीं उबी रावया. मानियोद आग्नेलाक सांताचो
भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे म्हजे फाटल्यान म्हणचे अगणित काकुच्या देवा गणित काकुच्या देवा सोड पडपडून पोट पडून तुझ्या पांयां सोशी पाया सोशी आमी मागताव व्हडा विश्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेला सताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. इश्टानो पिडेवंताचेर आशिर्वाद बी सोमतूच इगोर्जेंत आसतले. आमी मागता जी कोण 5-15च्या मिसाक आयिल्ली आसान मातशे भायल्यानूच रावची. आमचो चाराचो लोक पयलो भायर सरुनी उपरांत तुमी भितर सरची. आय रिक्वेस्ट द वॉलंटियर्स प्लीज टेक नोट. पयलीं पेंडोलांतल्या लोकांक भायर सरुनी आनी उपरांत जी 5-15च्या मिसाक आयिल्ली आसान तांकां फुडें येवन दी. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचुया बोरवशान क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणटूच आमी बोरवसो आमच्या जिवितांत जिवन वावरुया.